Som so min, i Gud som tog bort, i Gud som tog baptist, i blod som tog det barn, på vidrat mjau för vi, Shanti Chaban pasau, sugli Gud som jau, amka apunar nhau, đi cùng nào mình ngày đầu, Gud som châu sông mình, Gud som sông bao bao, Gud som sông bao tis, Gud som châu điều bao. सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं. हे मेसा मे भेटयता रोजारियो आनी जोकिना फालेऱ्यो आनी ताचो कुटुंब बरे भलायके पासत देवान तांची तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशेंच मागुया एडन डिसोजा, क्रिस्टोफर डायस, आवे मारिया मार्टिन्स, नॅशमन रॉड्रिगीस आनी क्रिस्टल आंताव ही सगळीं आपलो बर्थडे समोर ओंपतात. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशेंच मागुया लिबेरेत आनी नातालिनो दिनीस आयज आपल्या काजाराचे ओरोस समोर ओंपतात. देवान तांचेरूय आशिर्वाद घालूंक ह्या मिसाचे भेटेंत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या भावा भयणांनो, आमी सगळीं क्रिस्तांव म्हणटोच जेजू क्रिस्ताची पाटलावदारां. जेजू क्रिस्ताच्या तत्वांनी चलोवंक आमचो कायदो. हे परी जेजूच्या मोगान आनी सेवेन जियेलो तेच परी आमी एकामेकाच्या मोगान आनी सेवेन जिवंक दुसऱ्यांक जेजूची एक गोवाय जावंक जाय. आयच्या दर एकल्याचे वागणूक जावंक जाय दुसऱ्यांक हारसो बरे पोन्नेचो. तर बागिवो तांतणीचे मोजतीन देवाचें आसणें सोडून गेलेल्यांचो बावाट गोट आमच्या बऱ्या क्रिस्ती जिवितांतल्यान करूंक आमकां देवाची कृपा आनी बळ ह्या मिसाच्या बलिदानान मागून घेवया. भाव भयणीनो, हे आमचे भयणीन आयचो विशय आनी आयज आमी ह्या मिसान कसले आवडे घेवन कसले भावार्थान हाजीर जाल्यो ते आमच्या दोळ्या मुखार दवरलां. जें कितें सुरवातीच्या उतरांनी आमी आयकलां तें आमचें सगळें घडून येवंक साकार जावंक आमी एकामेकाच्या मोगान आनी सेवेन वाडूंक एकामेकाक जेजूशी हाडूंक हे पवित्र मिसाचे भेटेन आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बळ बापाचें मागुया. अंदुभाव विरेंत जायतें बरें आमी करता, मोगाच्यो कोरण्यो करता, सेवा आमी दिता. घोडे जायत्या जाणांक आमी जेजूशी हाडल्यांत जेजूचो मोग दाखयला. ही कृपा देवान आमकां दिल्या देखून देवाक आमी दिनवासुया, आर्गां दिवया. अंदुभाव विरेंत घोडे जायते पावटी आमच्या स्वार्थाक लागून, नाटकायक लागून, दुस्मानकायेक लागून आमी दुसऱ्यांक दुखयल्यांत, खाला घातल्यांत. देवा कडली आमचे कडली तांकां पयस केल्यांत. बापा लागीं एकामेका लागीं बोगसोणें मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो
मोसो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोबडो अपराध हे पासत बाय घेवन सदांच चांकवार बरें सगळ्यांक देवदूतांनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो मोचे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनोद्यो करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवीदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन. प्रार्थुया भाव भयणीनो सुरवातेक आमच्या याज्ञिकान जायतीं इंतेसां आमच्या दोळ्या मुखार दवरल्यांत तांचे पासत मागतना आमचेय बी हुस्के कोती आमचें दूख आमचें कोश्ट आनी जें कितें आमी भाग्यवंत आतोनीचे विनोनीन बापा लागीं मागूंक आयल्यांत ओगेपणान इलोसो वेळ भावार्थान आमची मागणी बापाक उबारुया. देवा आमच्या स्वर्गींच्या बापा तूं भावार्थ्यांचो उजवाड आनी ओतम्यांचो गवळी तुज्या शेळयांक उतरान चोरोंक आनी देखीन चलोवंक भाग्यवंत आतोनीक पवित्र सोबेक तुवें दिलोय. ताचे विणवणेन ताणें उतरान शिकयलोलो तो भावार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयलोली ती सोर्गीची वाट धरूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरोदेव तुजी सोवी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक आमेन. भाग्यवंत पावलून एफेसकारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो हांव सोम्याचो कोयदी तुमचे लागीं मागतां तुमच्या आपोवण्याक सोबता तसलें तुमचें जिवीत जावन दी. सोदांच खालती जायात दुलोब आनी सोंसणिकायेची एकामेकाक मोगान सोसात. आत्म्यान दिल्लो एकवट शांतीच्या बांदपासान सांबाळूंक तुमच्यान जाता तितले उपाय घेयात. तुमकां आपयल्यात तेन्ना एकाच बरवाशान तुमकां आपयल्यात. तशेंच एक कूड आनी एक आत्मो आसा, एक सोमी, एक बाबात, एक स्नान, एक देव, सोगल्या वयर, सोगल्या भितर आनी सोगल्या सोवें आसा तो सोमेस्तांचो बाप. देवाचें उतर हें आयकोल्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुजो सोदोळ हात उगडून सोवेस्परा तूं आमकां दादोशी कोत्ताय. परतू म्हणुया तुजो सोदोळ हात उगडून सोवेस्परा तूं आमकां दादोशी कोत्ताय. तुवें रोचलाय तें सोगलें तुका दिनवासून सोवेस्परा तुजें भोक्त तुजें वंदन करूं.
तुजे राजवटेची मोहिमा गाजूं आनी तुजी पदवी परगोट करूं. जबाब, तुजो सोदोळ हात उगडून सोवेस्परा तूं आमकां दादोशी कोत्ताय. सोमेस्तांचे दोळे विस्वासान तुजेरूच लायलोले आसात. सगल्यांक तूं फावो त्या वेळार पसण दिताय. तुजो सोदोळ हात उगडून वांटाय आनी सगल्या रोचनांक दादोशी कोत्ताय. जबाब, तुजो सोदोळ हात उगडून सोवेस्परा तूं आमकां दादोशी कोत्ताय. सोवेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताच्यो कोरण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सोर्वेस्पोर सोदां लागींच आसा. जबाब, तुजो सोदोळ हात उगडून सोवेस्परा तूं आमकां दादोशी कोत्ताय. उद्गार. Sovispora, 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 एक व्हड प्रवादी आमचे मोदें उपसलो आनी देव आपले पोरजेक मेळूंक आयलो. Sovispora, 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 सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मार्को पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जुवावान उलोवन ताका म्हळें, गुरुजी, आमचो पाटलाव कोरिना तसलो एक मनीस तुज्या नांवान देंवचार काडटना आमी देखलो आनी ताका आमी मोना केलो. पूण जेजून म्हळें, ताका मोना करूं नाकात, कित्याक म्हज्या नांवान विजमीत करीत आनी रोकडोच म्हजेर वायट उलयतचो कोणूच ना. तर आमचे आड ना तो आमच्या बागा आसा. तुमी क्रिस्ताचे भक्त म्हूण कोणूय तुमकां एक पात्र भर उदक पिवंक दीत जाल्यार ताची मजुरी ताका उतरची ना म्हूण खरेंच तुमकां सांगता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, सुरवातीच्या उतरांनी आयच्या मिसाचो विशय आमच्या दोळ्या मुखार दवरला आनी हो विशय असो, मोगाचे आनी सेवेचे नमुणे जावन कातोलीक पवित्र सभा सांडून गेलोल्यांक परतून हाडून जेजूचो पाटलाव करुया. भाव भयणीनो, हो विशय नियाळटा आसतना म्हज्या जिविताचो एक अणभव म्हाका तुमकां सांगून दिसता. भाव भयणीनो, जेन्ना हांव पातकूर कसो एके इगोर्जेंत वावुरता आसतना आमी गौंडीक भेटेक वेता, पास्ट्रल विजीट, घरांनी भेट करूंक वेता, कुटुंबांनी भेट करूंक वेता. ते भाशेन हांव भेटेक
घरांनी भेटेक आसलो, गवळीक भेटेक. आनी एका घरांत भेट केल्या उपरांत हांव दुसऱ्या घरांत वचूंक भायर सरलो तेन्ना ह्या घराच्या मनशांनी म्हाका अशें सांगलें, फादर तांगेर वचो नाका. आनी हांवें विचारलें, कित्याक वचो नाका? म्हाका पयलें दिसलें ती हिंदू म्हणून. हांवें विचारलें, ती हिंदू? आनी हिंदू जाल्यार पासून वचोंक जाय. ना फादर म्हणूंक लागलें, हिंदू न्हय ती आमचे इगोर्जेची आसली, पूण ती आतां आमचे इगोर्जेन नात. ती आनी खंय वेतात. देखून तूं तांगेर वचो नाका. आमी तांचे लागीं उलयना. आमी तांगेर वचो ना. मागीर हांवें तांकां विचारलें, तुमकां कोणें सांगलां तांगेर वचोंक जायना, तांचे लागीं उलोवंक जायना? ना फादर, ती सायबीण मांयक मारिनात, ती आमचे इगोर्जेन आतां येयनात, ती आतां आमची दुस्मानां, आमी तांगेर वचो ना, तूंय वचो नाका. भाव भयणीनो, सगळेंच म्हज्यान तांकां कितें हांवें सांगलें हांगा सांगूंक जायना जायत वेळाक लागून, पूण तांकां कितें सांगपाचें हांवें तें सांगलें. आनी हांव त्या घरांत भेट करूंक गेलो. आवय बापूय, 3 जाणां भुरगीं. हांव गेलो तेन्ना तांणी म्हाका बरो स्वागत दिलो. दे वेलकम्ड मी. फादर यो म्हणूंक लागली, बोस म्हणूंक लागली. बसलो तांगेर हांव. जायतो वेळ हांव तांचे लागीं उलयलो, तांची खबर घेतली, तांणी म्हजी खबर घेतली. आनी निमाणें हांवें ताका सांगलें, आमी मागणें करुया. हांवें मागणें केलें तेंगेर. पूण हांवें कांयच ती कितें सोत मानतात सोत मानिनात अशें हांवें कांय विचारूंक ना त्या दिसाक. तांगेर मागणें करून हांव परतून येयलो. मागीर अशें जायते फावटी हांव तांकां मेळ्ळां, तांगेर गेलां. आजून ती म्हाका खंय खंय मेळटात. इलें इलें ताणें म्हाका आपूण इगोर्जेन वचनात, मिसाक वचनात, कितें सोत मानतात तें बी जायतें ताणें म्हाका सांगलां. भाव भयणीनो, भोव म्हत्वाची खबर हिंगा आनी गरजेची खबर. तांगेर वचो नाका म्हणटात ती, तांकां भेट करिनाका म्हणटात ती आमची दुस्मानां म्हणटात ती. भाव भयणीनो, ही भाशेन आमी दुसऱ्यांक भायरावंक जायनात अशें आमकां पवित्र सभा शिकयना. दुसऱ्यांक भायरावंक घोडे कसल्या कारणाक लागून ती कातोलीक पवित्र सभा सोडल्या आनी घोडे ती दुसरे घोडे प्रोटेस्टंटान जावं भितर सरल्यात, जावं बिलिवर्स जाल्यात, अशें जायत्या जोम्यांनी घोडे भितर सरल्यात. घोडे कारणां आसत, पूण तांकां भायरावंक जायनात, तांकां कुशीन काडूंक जायनात, तांकां दुस्मानां कशीं घेवंक जायनात. पवित्र सभा आमकां तशें शिकयना, तें करूंक शिकयना आमकां. तांकां भेट करप ना, तांचे लागीं उलोवंक जायना, हें आमकां पवित्र सभा शिकयना. भाव भयणीनो, आयच्या दोनूय वाचपांनी आमकां ही बरी शिकवण मेळटा. पयल्या वाचपान बागयोन पावलो एफेसकारांक बरोवन, भाव भयणीनो, जें आमी आयकलां आनी वाचलां तें आयकलां. बागयोन पावलो हे भाशेन शिकवण एफेसकारांचे पवित्र सभेक कित्याक दिता? कित्याक ते पवित्र सभेच्या एकवटा आड पावलो हांगा 3 संकश्टां पळयता. संकश्ट म्हणजे एफेसाचे पवित्र सभेन संकश्टां उत्पन्न जाल्लीं 3, आनी त्या पासत ती बरी शिकवण एफेसकारांचे पवित्र सभेक बागयोन पावलो आयच्या वाचपान दिता. पयलें संकश्ट
क्रिस्तांव मध्ये वाद विवाद जातालो. क्रिस्तांव मध्ये एफेसकाराक आशिल्ले पवित्र सभेन त्या क्रिस्तांव मध्ये जायतो वाद विवाद आनी फुट्यो कश्यो पडूंक लागलेल्यो. ते पासत आयची शिकोवण 4थ्या आवेस्वरांत लांब शिकोवण तो ते पवित्र सभेक दिता. दुसरें संकोश्ट थंय आयिल्ले पवित्र सभेन वेगवेगळो वावर आसलो आनी वेगवेगळो वावर करताली. तरी आसतना तांचे भितर व्हडलो ल्हान अशे जायते भाव भयणीनो वाद विवाद वेगळोचार भितर सरलेलो. आनी तिसरी वस्त भाव भयणीनो थंयसर स्वता आड शिकोवण चलताली. स्वता आड शिकोवण. आनी हाका लागून बागेवन पावलो आयची शिकोवण ते पवित्र सभेक दिता. ती आयज आमकांय दिता. कित्याक आमचेय मदें भोव आनी जायते क्रिस्तांव मदें आयज जायतो वाद विवाद वेगवेगळो आमी वावर करता. पूण कोण व्हडलो तें आमी पळयता. आनी तिसरें स्वता आड बी जायती शिकोवण आयज जायते वाटांनी बी चल्ल्या. ते पासत ही शिकोवण आमकां सगळ्यांक न्हयच एफेसकारांचे पवित्र सभेक. आनी बागेवन पावलो तांकां अशें सांगता पूण आमी सगळीं क्रिस्ताताय एक. इन क्रायस्ट ऑल ऑफ अस आर वन चर्च. आमी सगळीं एक क्रिस्तांत. आनी हें देणें देवान आमकां दिलां. आनी हें देणें तर आमी सजमता जाल्यार आमचे मदें नाका आशिल्ले फुट्यो घालतले वाद विवाद जावचे नात. आमी एकामेकाचें आयकतले. भाव भयणीनो आमी एकामेकाचें आयकूंक सजमूंक बागेवन पावलो उलो मारता. भाव भयणीनो हें सगळें करूंक बागेवन पावलो आयच्या पयल्या वाचपान जायती बरी क्रिस्ती शिकोवण आनी क्रिस्ताची तत्वां आमच्या दोळ्या मुखार हाडटा की आमी मोगाची आनी सेवेची मनशां जावंक. तो म्हणटा सद्दां कालतीं जायात. भाव भयणीनो जितली आमी कालतीं तितली देव आमकां वयर वयर उबारता. जितली आमी कालतीं आमी दुसऱ्या सोवें बरे संबंद सांबाळूंक शकता. मागीर तो म्हणटा थोण आनी सोंसणीकायेचीं जायात. थोण जायात, शांत जायात, सवासकायेचीं जायात, सोंसणीकायेचीं जायात. एकामेका सोबे सोंसणीकाय दाखयात. पवित्र सभेच्या एका वांगड्या सोबे आमी सोंसणीक जावंक बागेवन पावलो आमकां उलो मारता. एकामेकाक मोगान सोसात अशें तो आमकां सांगता. तुमकां एकठांय दवरतले सवासकाये वरवीं आत्म्याचो एकवट सांबाळूंक तुमचे मदें घडटा तितलेंय करात. पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन पवित्र आत्म्याचे सवासकायेन शांतीन आमचे लागीं जाता तितलें आमी करूंक शांती सांबाळूंक बागेवन पावलो आमकां आयज करीत संदेश दिता. आनी ते पासत भाव भयणीनो बागेवन पावलो म्हणटा आमकां आसा एक बोरवासो, एक कूड, एक पवित्र सभा, एक आत्मो, एक सोमी, एक बाबाट, एक पवित्र स्नान. देव सगळ्यांचो बाप तो सोकट्या वयर आसा आनी सोकट्या भितर सोकट्या सोवें तोच वावुरता. भाव भयणीनो एक पवित्र सभा, एक बोरवासो, एक बाबाट, एक पवित्र स्नान, एक पवित्र आत्मो, एक सोमी, एक देव सोकट्या भितर तर जियेता. आमचे भितर आमचे मदें फुट्यो दुस्मानकायो आसूंक जायनात. कित्याक सोकट्या भितर एकूच बाप जियेता, एकूच आत्मो आसा, एकूच सोमी आसा, एकूच पवित्र सभेचे आमी वांगडी, एकाच मनीस कुळाचे आमी वांगडी. आनी ते पासत सगळ्यांक बाराबर घेवन सांगाताक घेवन एकामेकाचें आयकून सजमून एकामेकाक बाबाट जियोंक नेट दिवन
एक पवित्र सभा आमी घडोवन हाडटा. आनी हेंच आमकां भाव भयणीनो ह्या वर्साची गवळीक चीट आमच्या भिस्म साहेबान आमच्या हातान घाल्या. जो सिनड पूर्व सिनड म्हणून जालो आमचो प्री सिनडल मिटींग जमात म्हणून जाली. थंयसर बी असलें मन परगट जालां की आमी सगल्यांक बराबर घेवन जिवंक, कोणाक भायरान नासतना, कोणाक दोशी करिनासतना, कोणाक पयस जायनासतना, जाणट्यांक नेणट्यांक कुशीन गेल्ल्यांक पयस गेल्ल्यांक सगल्यांक लागीं हाडून सांगाताक चलूंक पवित्र सभा भाव भयणीनो आमकां उलो मारता. आनी देखून शुभ वर्तमानान जेजू जेन्ना जुवांव सांगता आमचे बरोबर कोण ना तो देंवचार काडटा तुज्या नांवान, आमी ताका मना केलो. जेजू म्हणटा ताका मना करिनाकात, ताका आडाय नाकात. तो म्हज्या नांवान तर देंवचार काडटा तो म्हजे बरोबर आसा, तो म्हजेर आड ना, तो आमचे बरोबर आसा. म्हज्या नांवान देंवचार काडप आनी म्हजेरूच आड जावप अशें जावंक जायना. भाव भयणीनो, घोडे थोडीं आमची भावा भयणां सगळें जें कितें आमी सोत मानता तें घोडे सोत मानिना, पूण ती देवाचेर सोत मानतात, क्रिस्ताचेर सोत मानतात, देवाच्या उतराचेर सोत मानतात. त्या नात्यान तांकां आमी घेवंक जाय. त्या नात्यान तांचे लागीं आमी संबंद दवरूंक जाय. त्या नात्यान भाव भयणीनो ती आमचीच म्हणून तांचे सगळे आमी बऱ्या संबंदान जिवंक जाय. सगळें जें आमी सोत मानता घोडे ती सोत मानिनात, तरी आसतना ती देवाचेर सोत मानतात, क्रिस्ताचेर सोत मानतात, देवाच्या उतराचेर सोत मानतात. देखून भाव भयणीनो ह्या संबंदान तांचे लागीं बरे संबंद दवरून जेवपाची गरज आसा. भाव भयणीनो, पयल्या क्रिस्तांवाच्या जिवितान बी आमी तशें पळयता. पयलीं क्रिस्तांवां धर्मदूतांच्या इतिहासान दुसऱ्या आवेस्वरान 42 ते 47 वळींनी आमकां तांचें जिवीत मेळटा. पयलीं मुळावी क्रिस्तांवाचें जिवीत आनी ती कशीं जियेतालीं. ती मागण्यांत आनी उण्याचे मोडणेंत एकठांय जातालीं, एकामेकाच्या गरजांक पावतालीं, सगळें विकून सगळें भागाक दवरून एकामेकाची गरज ओळखून एकामेकाचे गरजेक ती पावतालीं. थंय स्वार्थ नासलो. आनी आमकां धर्मदूतांचो इतिहास अशें सांगता, तांचे मदें कोणूच गरजेक पडलेलो मनीस आसूंक ना. देर वॉज नो वन इन द फर्स्ट क्रिस्टियन कम्युनिटी इन नीड. अजाप दिसता हें आयकून. म्हणजे तांचे मदें कोणूच गरजेक पडलेलो मनीस कित्याक नासलो? कित्याक ती एकामेकाचो हुस्को दवरून मोगाचे सेवेंत एकामेकाक पावतालीं. आपलें म्हणलोलें तांचे लागीं कांयच नासलें, सगळें भागाक दवरून देवान दिल्लें एकामेकाच्या गरजा पासत तीं वाडटालीं. असलें जिवीत सगळ्यांक मानतालें आनी जायतीं जाणां तांच्या जम्यान भितर सोदतालीं. कित्याक? हें तांचें मोगाचें जिवीत, सेवेचें जिवीत, निस्वार्थीपणाचें जिवीत, स्वार्थ नासलेलें जिवीत, जेजूचें जिवीत तीं जियेतालीं. देखून सगळ्यांक ती मानतालीं आनी जायतीं जाणां पवित्र स्नान घेवन तांच्या जम्यांत भितर सरतालीं. भाव भयणीनो, आमचें जिवीत बी ते भाशेन जावंक आमकां स्फूर्ती मेळूंक जाय. पयल्या क्रिस्तांवाचें जिवीत पळयल्या उपरांत जितलो आमी दुसऱ्याचो हुस्को दवरता, जितली आमी दुसऱ्यांच्या गरजेक पावता, जितले आमी स्वार्थ नासतना जियेता, लोक जेजूक ओळखूंक पावता, जेजूशी येता, जेजूक वेंगयता, पवित्र सोबेक वेंगयता. आमचें जिवीत दुसऱ्या मुखार उजवाडाचें, मोगाचें, सेवेचें जावंक जाय. आयज भाव भयणीनो, जायते फावटी आमी म्हणटा कोण कोण पवित्र सभा सोडून गेल्यात. घोडे कारणां जायतीं जायत, पूण तातूंत मदलें एक कारण बी जायत, आमी घोडे आमच्या भावार्थ्याचें जिवीत सारकें जियेना. घोडे आमी गरजेक पावना, हुस्के धरिना, स्वार्थीपणान घोडे जियेता आनी जायत्या जाणांक जेजू कडली, पवित्र सोबे कडली घोडे आमी पयस पयस काडटा. भाव भयणीनो,
जेजूच्या जिवितान तर आमी नदर मारीत जेजून सगळ्यांक वेंगयली. ताचेर विरोध आसलेले तांकां वेंगयली, जिदेव न्हूय तांकां वेंगयली. ताचे मिसांवूच जावन आसले सगळे राष्ट्रां पासत, सगळ्या राष्ट्रांच्या लोकां पासत, न्हूयच फकत जुदेवां पासत. आनी आतां न्हूयच फकत क्रिस्तांवां पासत जेजू आयलो, जेजू सगळ्यां पासत आयलो. सगळ्यांक देवान रोचल्यान, सगळ्यां भितर देव जियेता आनी सगळ्यां पासत जेजू कुर्सार मेला. देखून सगळ्यांक जेजूची हाडूंक बऱ्या कोरण्यांनी, बऱ्या उतरांनी आमकां मिसांव आहा. भाव भयणीनो, जेजूच्या जिवितान आमी पळयता समारितान वस्तोरेक जेजून वेंगयली, बोक्षिली, नवें जिवीत दिलें. भाव भयणीनो, ती कानाची बायल ओन बावाडती आपले धुवे वेलो देंवचार काडूंक मागताली. ओन बावाडती ती, जिदेव न्हूय ती. जेजून तिचे धुवे वेलो देंवचार काडलो, तिका तिचे धुवेक बरी केली. आमी पळयता 10 जाण कोडकारांक जेजून बरें केले, तांतलो एकलो समारितान. आनी तोच जेजूक वाकाणूंक आयलो, जेजूक ताणें नमस्कार केलो. हे भाशेन भाव भयणीनो, सगळ्यांक वेंगोवंक जेजू आयलो. जेजून तर तशें केलें. आमचें जिवीत दुसरें जावंक जायना. भायर येतात तसलें, दुसऱ्यांक दुस्मान कशें घेतात, दुसऱ्यांक वायट करतात, कुशीन काडटात, तसलें आमचें जिवीत जावंक जायना. भाव भयणीनो, आमी तर दुसऱ्यांक जेजूशी हाडटले, पवित्र सभेन हाडटले, थोडीशी वस्तू, थोडीशें धोरण आमचें जावंक जाय. पयली वस्त, आमी तीर मागणें करूंक जाय. कोणा पासत मागणें? जी पयस गेल्यांत, जी जेजू कडलीं पयस आसात, पवित्र सभे कडलीं पयस आसात. वी नीड टू प्रे फॉर देम. जेजून मागणें केलें. जुवांच्या शिवर्तमानान 17व्या आवेस्वरांत 21वे वळेवेन जेजून मागणें केलें, बापा ती सगळीं एक जावं. जेजून तर तें मागणें केलें. आमचेंय बी मागणें सद्दां जावंक जाय, बापा आमकां सगळ्यांक एक कर. पयस गेल्यांत, कुशीन गेल्यांत, तांकां सगळ्यांक हाड. आमच्या संबंद बरें कर. दर मिसाचे भेटेन, दर दिसाक आमी मागता तेन्ना आमी तें मागूंक जाय. दुसरी वस्त भाव भयणीनो, आमी देवाच्या उतरान वाडूंक जाय. सोत कितें तें जाणा जावंक देवाच्या उतरा कडेन आमी वचूंक जाय. आमकां देवाच्या उतराचीच तर वळख ना, स्वताची वळख आसूंक जायना. पवित्र सभेची शिकवण, पवित्र पुस्तकाची शिकवण आमकां जाय. आनी आमच्या गोंयांत कितली पवित्र पुस्तकाचेर शिकवण आहा. पवित्र पुस्तक आमच्या हातान आसा. वाचूया, शिकुया, सोत जाणा जावया, नियाळुया. जितले आमी सोत जाणा जातले, दुसऱ्यांक वेंगयतले. आमी भियेचे ना. आयज जायतीं जाणां भियेतात, कित्याक स्वताचो उजवाड ना. वी आर थ्रेटन्ड, वी बिकम इनसेक्युअर बिकॉज वी डोंट नो द ट्रूथ. जेन्ना तूं सोत जाणा, भियोवपाची गरज ना. आनी सोत जाणा जावंक पवित्र पुस्तका कडेन वचूंक जाय. तिसरी वस्त भाव भयणीनो, एकामेकाचें आयकून सांगाती चलुया. लेट अस लिसन टू वन अनदर. ताची कोंत आसा, ताचें दूख आसा, ताचो प्रश्न आहा, ताची अडचण्यो आहात, एकामेकाचें आमी आयकूंक जाय. एकामेकाक आमी सांगात दिवंक जाय. एकामेकाक आमी गोठाय दिवंक जाय. तो कोणूय जावं, आकांताक सांपडलेलो मनीस, भाव भयणीनो, ताचे सवे मोग दाखोवंक जेजून आमकां आपयल्यांत. एकामेकाचें आयकुया. एकामेकाक आयकता तितलेंय आमी एकामेकाक सांगात दिवंक पावता. आनी निमाणे सुवातेर भाव भयणीनो, दोयाळ मोवाळ काळीज आमकां जाय. जें बागेवन पावलू आयच्या पयल्या वाचपान आमकां उगडास करता. दुलोप जायात, कालतीं जायात, सोंसणीक जायात. एकामेकाक मोगान सोंसात. दोयाळ मोवाळ काळीज जाय. आमी सांत आतोनीच्या पांया मुळांत आयल्या आनी घोडे जाय ते मागूंक आयल्या. पयलें दोयाळ मोवाळ काळीज मागात. सांत आतोनीचें काळीज दोयाळ काळीज, मोवाळ काळीज. देखून आजून आमचे पासत विनंती करून परतून परतून देवा कडेन आमकां तो देणी मागून घेता, कुरपा मागून घेता. ताचे पांयाशी येवन, ताचेशी मागून
आमी निबोर काळजाची जावंक जायनात, आमी स्वार्थी जावंक जायनात. जितलो देव सातां भोगतां उदेशी आमचेर कृपा उतोयता तितली आमी एकामेकाक कृपेची जावंक जाय, आदाराची जावंक जाय, दयाळ काळजाची जावंक जाय. स्वार्थ भाव भयणीनो सगळे निसणटणाक पावयता. उदार काळजाची, उदार मनाची, एकामेकाक दयाळ काळजान घेतिली सातां भोगतां भाशेन आमचें जिवीत जावंक. आनी भोव करून सांत आंतोनीच्या मुळान तर आमी आयल्या, तो सद्दां दयाळ काळीज दाखयतलो सांत, सद्दां आमचे पासत विनंती करतलो सांत. ताच्या पांया मुळां येवन ताचे सारकेली जावन सगळ्यांक वेंगोवंक, सगळ्यांक पावोवंक आमकां कृपा आनी बळ ह्या आल्तारार येतल्या जेजू लागीं मागुया. उबी रावया. आनी आमच्यो गरजो आनी मागणी ह्या वेळार बापा मुखार आमी दवरुया. आमचे पवित्र सभेचे फुडाऱ्यांनी देवान दिल्लो वावर उदारपणान करूंक आनी आपल्या हातान आसलेल्या पोरचेक प्रमाणीक जिविताची देख आनी नमुणे जाल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, दयाळ बापा, आमची मागणी आयकून घे बापा. आमचे सरकारी फुडाऱ्यांनी पोचेची सेवा करतना पोचेच्यो अडचण्यो आनी हुस्के समजून आनी बरी तत्वां आपणावन ते सुटावे करूंक हे तरेन समाजांत ते बरे गोवाय जावंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, दयाळ बापा, आमची मागणी आयकून घे बापा. जायते गोराबे वस्तूंचे गुलाम जाल्या, तांचो भावार्थ देवाचेर ना. असलीं मनशां देवा लागीं येवंक आनी देवाचेर कोर विस्वास दवरून आपल्या कोरण्यांतल्यान भावार्थ परगटूंक तांकां देवाची कृपा मागुया. दयाळ बापा, दयाळ बापा, आमची मागणी आयकून घे बापा. आमी समेस्तांनी जिवितांत मेळटा त्या सुयेगांचो फायदो काडून आमचें जिवीत अर्दाबरीत करूंक आनी दुसऱ्याक आपले बरे देखी वरवीं दुसऱ्याच्या जिवितांत कुशालकाय हाडूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा, दयाळ बापा, आमची मागणी आयकून घे बापा. बापा आमी तुका दिनवासता, तुका आर्गां दिता. तुज्या पुतान एकूच पवित्र सभा घडोवन हाडली. एकूच पवित्र सभेचे आमी वांगडी, एक भावार्थ, एक विस्वास, एक बरवासो, एक सोमी, एक आत्मो, एक देव आमी सोत मानता. आमकां सद्दां एकामेकाच्या संबंदान जिवंक आदार दी, घोटाय दी, बळ दी. आमचें धोरण, आमचें मन विशाळ कर. नवी नदर एकामेका सोबे आमकां दी. कोणाकूच आमी भायरायना जावंक, पूण सगल्यांक सांगाती घेवन वाट चलोवंक, एकामेकाचें आयकूंक, दोयाळ मोवाळ काळीज दाखोवंक आमकां कृपेन बोर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. बेटोनीच्या वेळार गीत आमी गावया. C22, page number 37.
शांती दिता देवा पेल्याक मोगान विगो मोजी वोपणी करूंक येता माफी मागता शांती दिता देवा पेल्याक मोगान विगो मोजी वोपणी करूंक येता भयणीचो राखतो आसा ही भेटवणीक नाबाक तुका अंगात दवर तुजी दाना पयली शांती करूंक तूं माफी मागता शांती दिता देवा पेल्याक मोगान विगो मोजी वोपणी करूंक येता माफी मागता शांती दिता देवा पेल्याक मोगान विगो मोजी वोपणी करूंक येता मोच्या भाव भयणीनो, मोचे आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातूंतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्विस्पोर मानून घेवं. सोर पदवीदारा आनी भोव व्हडत्या देवा, तुज्या भाग्यवंताच्या उगडासाक हो योद्न समर्पून तुजें तोरपण आमी ओळखून घेता आनी तुजे मुखार सोरपोटून तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्या खाल तुज्या मोगान जिवन सासणाची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्विस्पराताय बारताव. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारांनी सासणाचे देवा, सर्व काळांनी सर्वदाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. हातूंत तुज्या भक्ताच्या मानाक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय. ताच्या पुण्यावून जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकोवण आमचे गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतो. Pavit, 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 dolbaranzo sorvespotu, sorgani संसार पोल्या तुझ्या वैभवात उत्सर्गीत सर्वेस्पराची नावी येतात आकाशोय उत्सर्गीत तुका बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो
तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सस्नीक कोराराचें हें रोगोत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो घोट गावन पोरगोटुया. तुझ्या कुसावानी पुनर्जीवन पोडावोरवी, तुवें आमकां सोडली सौम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपडी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणींची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, तिचो पती भाग्योन झुजे, भाग्योन धर्मदूता, भाग्योन झुजेवाज, भाग्योन आंतोन आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाताक, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सोरवंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां टाळणीन पडू दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक
आमी बोरवाशान ओंतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पोथवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या ससनांक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्ली सगळीं आमी सुभागी. सौम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फावना पण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कमुन्याच्या वेळार गीत आमी गावया. D13 पेज नंबर 54. D13 पेज नंबर 54. Jesus, what
moga Sanlo ave toka Im konavat torli Pisai unatarli Jesus swadik moga Sanlo ave toka Im konavat torli Pisai unatarli Pati makapun Kayan makalipoy Nanoy povitroktan Novum sodas kalsan Pati makapun Kayan makalipun Nanoy povitroktan Novum sodas kalsan प्रार्थूया. सोर पदवेदारा देवा, तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दादोशी जाल्या. बाग्योंत आंतोनीची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सद्दां भोगतीन करूंक आनी मोगान आनी सुडसुडायेन आमच्या बाबा भयणाच्या गरजांक पावूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. मातशी बसुया. आमी देव बरें करूं म्हणटा. आयज आमचे मदें आसलो फादर मारियान कोस्ता गांवांत कोलवा ओल्ड गोवा पास्टरल इन्स्टिट्यूट हांगासर बिब्लिकल एपोस्टोलीक हें सेंटर आसा खातें आसा. थंयसर तो ताचो इन्चार्ज. जाय ती बायबलाची शिकवण दिवंक, जाय ते थंयसर बरोवंक, शिबिरां दिवंक, बायबला वयर शिकवण दिवंक जाय तो थंयसर वावुरता आनी व्हडली जबाबदारी ती. आमी ताका हिंगासर इतलो पयस थावन येवन ही मिसाची भेट भेटोवन प्रवचन केल्लां देखून ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी ताचेर आनी ताच्या ह्या वावराचेर भाग्योत आंतोनीचे मजतीन देवान आशिर्वाद घालूंक मागता. मोगाच्या भावणीनो, कालच्या दिसाक आमी आमचो प्रेयर रूम आसा तो उक्तो केला. ह्या दिसांनी बंद आसलो तो, रेनोवेशन ताचें चलतालें. आतां आमी तो उक्तो केला. तुमच्यान वचूंक मागणें करूंक तशेंच जाय जाल्यार वचून पळोवंक जाता. एकूच उपकार मागता, वेता तेन्ना भितर पांयाच्यो बांडो मोचे काडून भितर वचूंक मागता. सगल्यांक देव बरें करूं. आशिर्वाद घेवंक उबी रावया. आशिर्वाद घेवंक हात जोडुया आनी इल्लोसो वेळ ओगेपणान बापाचो आशिर्वाद आमी मागुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत
आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची वडकार. Vaita vigna sur
देवा पादोवाच्या बागेंत तातूंनी आमचे पासत विनंती कोर. क्रिस्तान बसयला ते आमकां फावो जावच्या. प्रार्थुया सर्वेस्परा सासनाच्या देवा, तुवें पादोवाच्या बागेंत आतोनीक कोऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांताक आसलोल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मोजत आमकां मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. देवाचो आदार आसूं सदांकाळ आमचे ताईं आमेन. अशें जावं. बोफोडात एक मागणे सांतातोनी हे भाग्यवंत ए भाग्यवंता सांतातो सांतातो भक्तांमध्ये भक्तांमध्ये भोव बोल्या आनी मोवाडा त्या उलोवपाच्या मोगापासो जो तुवें देवाचो केलो ते तुज्या वाखाणलोल्या शेगुणा पासो सावरून आसलोल्या मोगापासो जो पेल्या सोबे तुवें दाखयलोय फावो जाली तुका ते देणे व्हड आनी विचित्र मिलाग्रिकोचे ह्या संवसारांत आसतना जे पोरी आनी कोणाकूच भोगताक दिले ना. तुज्या उतराकूच मिलाग्र्यो घडो आनी तूं सदांच आयतो आसलोय. उच्चारूंक ते उतर जेवताची मागणी आयकूंक उपद्रयांक सांपडलेल्याची उल्हासाची मागणी तुजे सोबे केन्नाच निर्फळ जाली ना. पिडेवंता तो मोलायकी दितालो सांडलेल्यो वस्तू पोत्यो मेळो दुकान सरपटल्या सोबे तुजें काळीज चुचुरतालें. तुका उरलेल्या काळजांतली विलापाची मागणी आयकून मेल्ल्यांक पर्यांत तुवें जिवे केले. ह्या संवसारांत आसलोय तेन्ना तुज्यान कोरी नेजो तसली पोस नासली. भायर रावून पेल्याचे दूख आनी कोनिश्टाय पडून ताका आदार दिल्या बगर तुज्यान रावून नेजो आसले. ती रावून ह्या नियाळांनी आनी तुज्या मागणी देवाताय भोवच फोडादी म्हणसाणो जावूं हांव दिमेर पडला. तुजे म्हाजी मुखार आनी सगल्या विस्वासान म्हज्या काळजाच्या तुका प्रार्थना कर म्हूण म्हाका उपकार जाची म्हाका चोड गरज. हे वेळार तुजी गरज भाग्यो तातूंत उबार. तुका जाय ते वेळार भाग्यो तातूंत लागीं माग. तुका नोकरी जाय नोकरी माग. तुजी पिडा आसा भाग्यो तातूंत लागीं पिकोवणी माग. तुका भुरग्याचे देणे जाय माग. आमच्या परदेसांत आमची भाव भयणां आमची भुरगीं आसात तांचो उगडास करून भाग्यो तातूंत तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आमच्या घरांत हॉस्पिटलांनी जाणट्या घरांत जायतीं पिडीत आसात तांकांय पिकोवणी मागुया. हांव मागता ती वस्त म्हाका मेळूं एके मिलाग्रीची पर्यान गरज
पडली जाल्यार जाल्यार तरी तुजेर म्हजो विस्वास उणो जावचो ना कित्याक वतलोय नाय तूं तोच मिलाग्रीचो धोनी जो ह्या संवसारांत आसतना तुज्या एकाच उतरान व्हडांतल्यो व्हड मिलाग्र्यो करतालो हे भोव मोवाडा आनी मोगडा भोगता सांत हातून तुजे काळीज सदांच दयाळ आनी सुरसुऱ्याचे जावन आसले तो त्याच दयाळपणान आनी सुरसुऱ्यांनी उलोय एकूच उतर बाळका जेजूच्या कानान सदा दोस्तालो तुजे वेंगेन केडूं तुजे एकूच उतर पुरो म्हज्या मागण्यांक फोड मेळूंक उलोय व्हडा भोगता तें उतर आनी म्हजें किरकोळ आनी दिनवाशी काळीज सदांच तुज्या उपकारांत रावतले आमेन आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवन तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां तालनीत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कुपेन मुलली सवेस पोच येतायसा उस्त्यामधीन सदान सदैचा पोचेचो भाग्यन मरे देवाची माय आमा पापयां खातीर विनत कोर आतां आनी आमच्या मनेच्या वेळार आमेन महिमा पाकान पुताकान पवित्रात्म्या आदी आतां आनी सदांच सदांकाल आमेन सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं दोनी जेजू क्रिस्त आसूं तुमचे मदीं तुमकां राखूं तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक आनी तुमचे वयर तुमचे बेसावांक घालूंक जो बापान पयतात्म्या सांगाताक जियेता आनी रात चलयता सासनाच्या सासनाक आनी भाग्यो तातोनीचे विनवणेंत सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक आमेन Sant'Antoni bocta, Sant'Antoni bocta, fighiaci curigia. Tuja grontar gelta, Baruch surasa. Tuja grontar gelta, Baruch surasa.